हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेदना तुम्ही कितें खाताय न्ही फास्ट फूड जाल्यार सारकें चॅक करून खायाय. हाय एवरीवन, वेलकम बॅक टू चॅनल. सुबली कशें आहाय तुमी? सो एक न्ही व्हडलो मेजर इश्यू जालो आहा आमगेल्या सगल्यांगेल्या हेल्था लागून. जे आमी डेली भायले फास्ट फूड खाताय न्ही, वडा पाव, मिरची, कापां, मोमोज जाले आनी सेवरल फूड आयटम्स जे आमी भायल्या रेस्टॉरंटांसान घेताय चोय डेली, मोस्टली जे ऑयली आहाय ते. आनी हो सगळो न्ही प्रॉब्लम आयडेंटिफाय केला तो जावन आहा फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हेंच्यांनी. तुमकां आतां खबर आसतली, जो एक लेबल येता सगळे प्रोडक्टाचेर येता तो फूड सेफ्टीचो, तो जावन आहा इंडियन गव्हर्मेंटाचो. ओके, तेंच्यांनी हो प्रॉब्लम सगळो आयडेंटिफाय केला. आतां ते कितें म्हणपाक सोदताय हेचोय तुमकां हांव प्रूफ दाखयतां. असो हो पेपर आमगे हातीन. ओके, हे भशेन. ओके, आतां ते सांगताय जे आमी भायले वडा पाव, मिरची, कापां पार्सल घेताय न्ही, पार्सल घेवन ते म्हणटाय ते पेपराक घालताय म्हणटाय, अशें करून न्यूज पेपराचेर चोय अशें करून प्रिंटींग आसता. ओके, आनी हें प्रिंटींग जें आहा न्ही तें केमिकल यूज जाता. ओके, सो एक तरी आतां वडा पाव अशें करून कितें तरी भजी मिरची बी घाली जाल्यार हेजो जो कलर आहा तो जेवणा लागताय म्हणटाय ते, आनी जेवणा लागता आनी ते वडा पाव मागीर आमी खाताय आनी आमगे पोटान वयता. सो ह्या पेपराचो जो फूड कलर आहा तो आमगे पोटान वयता. एग्जाम्पल हे भशेन ते सांगताय. ओके, सो ताका लागून तुमकां हेजे हो पेपर दाखयलो, हेजे सय जायते प्रिंटींग येता आनी लोक न्ही न्यूज पेपर पासून यूज कोत्ताय. ते तेश को म्हणटाय ते सांगताय. सो ते आतां फूड सेफ्टी लागून जायते कॉन्शियस आहाय आनी हें तेंच्यांनी आतां न्यू रूल काडलो आहा. ते म्हणटाय जिंग तुमी आतां न्यूज पेपर यूज कोत्ताय वो केसलोय पेपर यूज कोत्ताय तो कोन्नाका म्हणटाय बटर पेपर यूज कर म्हणटाय रॅपिंग करपाक. जे फूड रॅपिंग आयटम्स आसताय न्ही, कितेंय जावं कसलेय आयटम जावं, रेस्टॉरंटांनी फास्ट फुडांनी आनी खूंय पसऱ्यांचेर जावं सेवरल प्लेसींनी. ओके, एक तरी बटर पेपर यूज कर म्हणटाय ओ अदरवायज एक बरें तरी कितें तरी रॅपिंगाक हें यूज कर म्हणटाय ते. पूण तेंच्यांनी मेन्शन केलां बटर पेपर. आनी जायते शॉपांनी आतां सगळ्याक गेले, पूण हें आतां सगळें स्टार्ट केलें तें बॉम्बे केलो आहा. तुमकां हांव फोटो सगळे लायता. जायते शॉपांनी तेंच्यांनी आतां बॉम्बे सगळे न्यूज पेपरार इतले काडले, लोकांक यूज करनाका म्हणल्यार हें पब्लीक तेका खंय फूड पॉयजनींग जाता खंय ते सांगताय. ओके, हो एक बरो चेंजीस आहा तेंच्यांनी केले, पूण आनिकूय जायते चेंजीस आहाय ते बी तेंच्यांनी करपा जाय, मातसो नोट करपा जाय. ओके, जे शौचुडा येताय आनी कितें येताय तेंचेरूय सारकें तेंच्यांनी नोट करपा जाय. थंय फिक्स सारकी एक्सपायरी डेट, मागीर केदो मॅन्युफॅक्चर केलो डेट, आनी कितें म्हणटाय ते स्टेपलर पीन मारनाकाय म्हणटाय. आतां शौचुडा पॅकेट बी जाली चोय स्टेपलर पीन बी येता, ती कोणागेल्या पोटान बी गेले जाल्यार तो एक व्हडलो इश्यू म्हणटाय ते. सो अशें करून तेंच्यांनी जायते न्यू आतां रूल काडलो आहाय. ओके, हांव जस्ट तुमकां सांगोता. ओके, हांवें जे तेंगे विडियो चोयला तितूंतल्यान तुमकां सांगोता. फूड सेफ्टीकूय लागून हांव हो विडियो केलो आहा. आनी हे भशेन हांव हो विडियो आतां सगळो हितून घालता डिस्क्रिप्शनान, तुमी मागीर सारको कंप्लिटली वॉच कराय. जायते जे शॉप ओनर आहाय जे कोण कापां भजी बी फ्राय कोत्ताय ते म्हणटाय बरें आहाय म्हणटाय, ही जी चेंजीस जाला तो बरो आहा म्हणटाय ते. पूण हो एक न्यू रूल येयलो आहा. ओके, आनी जायते फूड सेफ्टी आहाय ते बी तेंच्यांनी लक्षान धरून तेजेरूय बी नदर मारपा जाय. ओके, सुपर मार्केटान वचोन जावं आनी जायत प्लेसींनी वचोन चॅक करपा जाता तेंच्यांनी. फूड सेफ्टी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ते चोय. ओके, तो लेबल्स तुमी चॅक कराय. फाटल्यान कसलोय तुमी प्रोडक्ट घेताय न्ही आतां, जावं तेल आनी जेवणा ज्यो वस्तू घेताय ते तींग फाटल्यान तेंगे FFC तो लोगो आसता. ओके, सो तेंगे ही अपडेट आसलोली. हांवें चिंतलें सांगया आनी एक कितें आहा तो अवेरनस वो एक हेल्था लागून एक विडियो करुया आनी कितें आहा ती मॅसेज दिया म्हणली. सो ताका लागून हांवें हो विडियो केलो गायज. तुमकां केश को कितें लागलो तो म्हाका कमेंट कराय आनी सगळीं सेफ रावाय. सारको एक्सपायरी डेट बी सारकी चॅक करून खायाय कितें खाताय तें, खूंय वयताय वो कितें कोत्ताय तें. ओके, आनी बटर पेपर जाल्यार बटर पेपर यूज कराय तुमी. हांव म्हणना कंपल्सरी आहा कितें आहा कांय ना, इट्स अप टू यू तुमी केश को कोत्ताय तें. ओके, जस्ट मुगे मॅसेज दिवपा एक काम आहलोलें. न्यूज पेपरार तुमकां खबर आहाय जायत जाण आतां कोण सिरियसली एक्सिडेंट जाताय, कोण मोत्ताय, कितें जाताय तेंगे फोटो येता न्यूज पेपरार येता. तेच न्यूज पेपर आमी मिरची वडा पाव भजी घालताय तेंगले मागीर आमगे पोटान वयता. पोटान सावन मागीर फूड पॉयजन जाता, कितें जाता मागीर हेजो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी बरे भशेन हँडल करपा जाय. फाल तरी आमकां कितें हेल्था जालें जाल्यार आमी तेजेर रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो चोय सारकें बरे भशेन. ओके,
अदरवायज तुमी तर खूंय वयताय रेस्टॉरंटार बी जाल्यार तुमी कितें तुमगे टिफीन आहा वो कितें जाल्यार तितून घालून हाडाय वो तांकां सांगाय तुमी आपल्या बटर पेपरान घालून दी म्हण तुमकां तर अशें करून दिसत जाल्यार अदरवायज न्यूज पेपरान तुमकां जाय तुमी घे प्रॉब्लम ना म्हाका जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना कसलो ओके जस्ट मुगे यूट्यूब फॅमिली तुमी मुगे विडियो चोयताय म्हाका जाय तो मोटिवेशन मेळटा हे भशेन करपा मुगे विडियो ते सदां काल कोत्तलो आनी कितें बरें आसा तें तुमचे कडेन ह्या मुखार मुगे चॅनलार दवरता आनी सगळीं तुमी बरें करून गायस ओके सो बाय बाय फ्रेंड्स टेक केअर आनी तुमकां कितें जाय न्ही जाल्यार तेंगे जी वेबसायट आहा फूड सेफ्टी तेजेर चोयाय तुमी आनी सगळा विडियो घालता तो चॅक कराय बाय बाय टेक केअर फ्रेंड्स